पयलीं हांवें रिप्रेझेंटेशन केलें तो आमकां आपणाक सगळो विशय खबर आसा आनी हेजेर आमकां स्टेट गव्हर्मेंटान पयलीं इनिशिएटीव घेवपाक स्टेट गव्हर्मेंट जे डिसिजन घेतले ते डिसिजन आमचे कडेन येतकच आमी ते क्लियर करतले आनी आमकां गोंयच्या बायनी सुरू केल्ले जाय आमचे 2-3 राउंड डिस्कशन जाले आनी जोपर्यंत स्टेट गव्हर्मेंट काय डिसिजन घेना तोपर्यंत सेंट्रल काय करू शकता म्हणून तुम्ही जे प्रयत्न करता ते मनोहर पर्रीकरा कडेन वचून प्रयत्न करात ताका सांगात की त्यांचे स्टेटीचे डिसिजन कितें ते फॉरवर्ड कर सेंट्रल गव्हर्मेंट मदत कर पूण बरो रिस्पॉन्स दिला आता जी असेंब्ली 19 तारखेच्यान आसा थंय स्टेट गव्हर्मेंट म्हणजे असेंब्ली एक रेझोल्युशन घेतले की हो जो पळय एक्ट आसा गोवा डॉमिनेंट मायनिंग लीज कन्सेशन एबॉलिशन रेग्युलेशन एक्ट 1987 ते सेक्शन 2 आसा ते अमेंड करून प्रॉस्पेक्टिव्ह करचे 1987 असो जो आमचो व्ह्यू आसा तो व्ह्यू ते रेझोल्युशनान ते करप सेंट्रलाक धाडप असे एक आमचे प्रयत्न चालू आसा ताजे म्हणणे जे तोमाराचे म्हणणे आसा की स्टेट गव्हर्मेंट कितें आमकां फॉरवर्ड करता ते फॉरवर्ड जातले अशें आमकां दिसता जॉयंट सेक्रेटरी निरंजन सिंग आशिल्लो ताका मेळ्ळे फिकीचो सेक्रेटरी जनरल आशिल्लो ताका मेळ्ळे आनी फिमीक ताका मेळ्ळे सगळ्यांचो व्ह्यू तोच आशिल्लो की स्टेट गव्हर्मेंट शूड हॅव म्हणून सगळें जे परस्यू करा ते स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान परस्यू करा अशें तांचें आसा. ओके 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 आमचो आनी एक प्रयत्न आसा फाल्यां कदाचित राहुल गांधीची अपॉइंटमेंटाचो आमचो विशय आसा फाल्यां तर ते जालें जाल्यार राहुल गांधीकय मेळटलें आनी आमी तांकां सांगतले की फाल्यां जर अमेंडमेंट इश्यू आसा तो जर येयलो जाल्यार काँग्रेसीन आमकां सपोर्ट करता. 25 जुलय मेरेन मायनिंगेचो इश्यू विधानसभेत घेतलो ना जाल्यार परत धरण्याक बसपाची शिटकावणी गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.